नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबळी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. वेटलँडाच्या संरक्षणा खातीर सरकारान उबारल्यात पावलां. वेटलँड प्राधिकरणाक 40 लाख रुपयांच्या निधीक दिल्या मंत्रिमंडळान मान्यताय. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया करची वेगान. एसटी फुडाऱ्यांची मागणी. एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे सयत मुख्यमंत्री सावंताक निवेदन केले सादर. म्हजे घर येवजणेक गती. विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर हालचाली सुरू. 3000 घरां जातली नावार. मुख्यमंत्र्याची माहिती. डीके शिवकुमारान घेतलो कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत विधी सुवाळ्याक आमदार विजय सरदेसायान लायली हजेरी. गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची दाणी. दिल्लीच्या मालवी नगरच्या लेमन ग्रीन रेस्टॉरंटाक लागलो उजो. 21 जाणांक आयले मरण. जाल्यार 40 परस चड लोकांक सुरक्षीत काडले भायर. हणजूण पंचवाडी धरणातल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो जाल्यार साळावली धरणात 2 म्हयन्यांचो सांठो आसा उपलब्ध. कच्च्या उदकाची पुरवण करपाक खातें पुरायपणान सक्षम, सांगता मंत्री शिरोडकार. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. वेटलँड प्राधिकरणाक 40 लाख रुपयांच्या निधीक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. या निधींतल्यान वेटलँड क्षेत्रांचे डिजिटल प्रमाणीकरण, भौतीक सत्यापन, भौतिक मर्यादा आणि सीमेचेर फातर उबारपाचे काम करतले, अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. At the Amona Cafe, from the WRE department to the Government College of Arts, Science and Commerce, Cafe, हांच्या खातीर आमी लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा. लँड इट्स टोटल लँड 20,245 स्क्वेअर मिटर कॉलेजी खातीर. एडिशनल थंय हॉस्टेल बांदपाक सुरू आहा. ओवरऑल कॉलेजीची डेव्हलपमेंट बाकीचे कडेन सुरू आहा. अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्रायव्हर थ्रू द गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन into the Department of the Legal and Metrology. Sanction of amount 40 lakhs rupees for the Goa State Wetland Authority for the work of digital validation, ground truthing, physical editions and putting of the demarcation stone for the notified wetland in Goa towards the compliances of the Honorable Supreme Court's compliances pramane. Approval of the revised development master plan for the site of the ruins of including the tank of the temple of the Malsa at Varna, Salset, Goa. Transfer of the government land of advising 5,150 square meter from the in a Malkana village to the fire and emergency service for the setup of the fire station. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची, अशी मागणी एसटी फुडाऱ्यांनी केल्या. हे विशीं एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर केलें. या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाला शिष्टमंडळ बेगीनूच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले, अशें फुडाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. पळयात. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची, अशी मागणी करीत एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां निवेदन सादर केलें. बुधवारा दामू नायक हांच्या घराकडे एसटी फुडाऱ्यांची म्हत्वाची बसका जाली. हे वेळार मंत्री रमेश तवडकार, सभापती गणेश गांवकार, आमदार गोविंद गावडे, आंतोन वाज, प्रकाश वेळीप आणि वासुदेव मेंगावकर हजर आशिल्ले. पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडिंग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे 4 महिने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केले. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दी अशें सांगप आणि त्यामुळेच आमचे माननीय अर्थे पार्टीच्या दृश्टिकोनाचा विचार केला जायत न्ही. सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक म्हणजे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडिंग उरतालो, कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आणि जेणे करून तो विषय जे अमित शहाजी
मेळचें आनी ताका एक डायरेक्शन दिवचें ही एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे चारय आमदार म्हणजे मान्य आमचे सभापती गणेश बाबू तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आमचे हातून बाब आदले आमदार आमचे वासू मेंगांवकर आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आनी राज्याच्या विकासा खातीर आसनी आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप. एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो ताचो ठरावय जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शाहजी हांची भेट घेवप हें ठरलें पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती खूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आनी एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसा आनी ताजेर मागीर सरकारान योग्य भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले. आयज बीजेपीचे एसटी लिडर त्याच बरोबर इंडिपेंडंट MLA आतोन गांवकार हांचे शिष्टमंडळान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां तांच्या ऑफिसाक एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा. ह्या मेमोरंडमाक म्हणिल्लें आसा की एसटी रिजर्वेशनाचें बील जे पेंडींग उरलां जे राज्यसभेक आनीक लोकसभेक पास जाल्लें आसा तें पेंडींग उरलां तें बेगीतले बेगीन चालीक रावचें आनी येणाऱ्या विधानसभेक गोंयाक एसटी रिजर्वेशन जें आसा तें दिवचें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें दिवचें. त्या प्रमाणे तांची फुडली काही दिसां भितर शिष्टमंडळ जे मुख्यमंत्र्या अंडर शिष्टमंडळ एसटी लिडरांचे शिष्टमंडळ त्याच बरोबर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि भाजपाचे नेते हे गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले आनी हे जे बेगीतले बेगीन वाटेक चालीक लावपाचे आसा ताजे लावचे म्हणून मागणी करतले. तांकां कॉन्फिडन्स आसा. रमेश चवडकरान सांगिल्ले त्या प्रमाणे तांकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की येणाऱ्या विधानसभेक एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन जे आसा तें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें मेळटलें. खंयचे मतदारसंघाक हें अजून ठरलें ना कारण पर्संटेज आसा त्या प्रमाणे ह्या मतदारसंघाक मेळटले. तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 4 मतदारसंघ आसात. हे 4 मतदारसंघाक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्षान सांगलां की तेय आशावादी आसात की 100% बीजेपीच्याच अंडर एसटी कम्युनिटी आसा तांकां न्याय मेळटलो. तांकां पॉलिटिकल तांची जी लॉंग पेंडींग मागणी आसा ती कंप्लीट जातली. मजगती एसटी फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्याक मेळ्ळे आणि एसटी आरक्षणा संबंधी अधिसुचोवणे विशीं एक निवेदन सादर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ही प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जावची अशी आमची इत्सा आसा अशें मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे. आयकात. एसटी आरक्षण जे आहा पळय न्ही हे एकदा नोटिफिकेशन आणि इलेक्शन कमिशन यांच्या कडल्यान ठरयतले. हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना ते इलेक्शन कमिशन आणि जे नोटिफिकेशनाचे तेजे सगळ्यांचे डिपेंड. म्हाका आतां स्पीकर गणेश गांवकर रमेश चवडकर गोविंद गावडे आंतोल आणि त्यांचे एसटीचे डेलिगेशन म्हाका हे निवेदन दिवन गेले की तांचे जे नोटिफिकेशन उरला ते काडपाक जाय. बदल आमचोय प्रयत्न सरकारा कडल्यान की ते नोटिफिकेशन काडचें तेच ते जाग्यार केले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हजे घर येवजणेखाला 4 जुनाक मडगांवां जावपी कार्यावळीत दक्षिण गोंयच्या 1000 घरांच्या सनदांचे वाटप जातलें. उत्तर गोंयांतूय अशाच स्वरुपाची कार्यावळ जातली. आदल्या संदा आनी आतां दिल्ल्यो सनदां मेळून येवजणेखाला 3000 घरां नांवाचेर जातलीं अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली. म्हजे घर हा जो कार्यक्रम आम्ही मडगांवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनात दवरला. 11 पासून तो 1 पर्यंत कार्यक्रम चलतलो. मडगांव म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातले जितके जितके जाणांनी आपली एप्लिकेशन्स म्हज्या घराच्या अंतर्गत सबमीट केल्ली त्या सगळ्या जाणांक सनदी दिवपाची आणि त्यांच्यो फायनल ऑर्डरी दिवपाचो कार्यक्रम पयलो म्हणजे मेन कार्यक्रम जाल्या उपरांत हो पयलोच कार्यक्रम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ऑर्डरी दिता. हाच्याच बरोबर जेंका जेंका आपले काही म्हणजे डॉक्युमेंट्स किंवा बाकीचे व्हेरिफिकेशन्स एप्लिकेशन्स दिवपाचे आसत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातल्या लोकांनी जाल्यार तांच्यांनी बी येवचें. तांचेय बी भायर म्हणजे काउंटर्स लायिल्ले आसतले रिलेटेड ऑल म्हणजे गव्हर्मेंट लँड 20 पॉयंट प्रोग्राम
RUCA regularization of unauthorized किंवा 1974 अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1000 ऑर्डर्स ह्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फाल्यांच्या हितूंतल्यान डिस्ट्रीब्यूट जातली. फाल्यांच्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे मंत्री आनी आमदार साऊथ गोवातले उपस्थित आसचे अशें म्हटलें. नॉर्थ गोवाची डेट रोखडीच डिसायड करतले. ताजी बी डेट पणजेत कार्यक्रम जातलो जे 10 तारखेच्या दरम्यान केन्ना तरी डेट डिसायड करून सांगता. निमणे 3 जूनाक DK शिवकुमार हांणी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तांच्या बरोबर कांय आमदारांनी लेगीत मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. DK शिवकुमार हांचे सोपूतविधी सुवाळ्याक फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान हजेरी लायली. मात थंय गोंय काँग्रेसीचे एकूय फुडारी दिश्टी पडूना. बुधवारा सकाळी दिल्लीच्या मालवी नगरच्या लेमन ग्रीन रेस्टॉरंटाक उजो लागलो. हातून 21 जाणांक मरण आयलें. जे इमारतीक उजो लागलो ती 6 माळ्यांची इमारत. आदी तातूंत फ्लोरिस स्टे हॉटेल आशिल्लें. दिल्ली उजो पावलपी सेवे प्रमाण बुधवारा सकाळच्या 9:15 वरांचेर उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. सकयल्या माळयेंतल्यान 3 वाटयले. आतां मेरेन इमारतींतल्यान सुमार 40 परस चड लोकांक सुरक्षीत भायर काडले. खुबशा जाणांची भलायकी गंभीर आसा. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आसा. मॉन्सूनाच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यातल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा. मजगती हणजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावसारखी आसा. जाल्यार साळावली धरणांत 2 म्हयन्यांचो सांठो उपलब्ध आसा. गरज पडल्यार कच्च्या उदकाची पुरवण करपाक आपले खातें पुरायपणान सक्षम आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. गोंयांत मान्सूनच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यातल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा. हणजूण धरणाचो सांठो 14% जाला. देखून सत्तरी आनी दिवचल म्हालांतल्या उदका पुरवणे विशीं हुस्को निर्माण जाला. साळावले धरणांत 29%, तिळारी धरणांत 32% सांठो आसा. मजगती हणजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावसारखी आसा. जाल्यार साळावले धरणांत 2 म्हयन्यांचो सांठो उपलब्ध आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. जरी पावसाक 1 म्हयनो कळाव जालो तरी गरज पडल्यार कच्चे उदकाची पुरवण करपाक आपले खातें पुरायपणान सक्षम आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. एक शब्द सांगता आमाक आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा. परत प्रश्न विचारून लोकांक पॅनिकी करनाकात. लोकांक पॅनिकी करनाकात. उदक आमचे कडेन 1 म्हयन्याचे कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा. हांव क्लियर सांगता. साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा. एक लक्षात घेयात एक चडशें एक हें तयार करपाचें चलता. इज बॅड म्हणजे म्हाजी क्लियर हें आसा. 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा. तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय आमी माय डिपार्टमेंट इज कॅपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर. खंय जाय रॉ वॉटर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मनोज परबाच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीत अंतर्गत वाद सुरू जाला. पक्षाचे फुडारी डेगली फर्नांडिसान मनोजाचो राजीनामो मान्य केल्ल्याचेर प्रस्नचिन्ह उबे करून फुडारपणाचेर गंभीर आरोप केल्यात. तशेंच मनोजान जाप दिवपाची गरज आसा अशें तांणी मत मांडलां. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पक्षांतल्या ह्या घुसपागोंदळाक लागून राजकीय वातावरण गरम जायत आसा. पळयात. मनोज परबाचो राजीनामो मान्य जाल्ल्याचेर पक्षाचे फुडारी डेगली फर्नांडीस हाणें सरळ प्रस्नचिन्ह उबें करून पक्षाच्या निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेचेर दुबाव उक्तायलो. तशेंच मनोज परबान राजीनामो कित्याक दिलो, मनोजान उत्तर दिवपाची गरज आसा अशेंय ताणें मत मांडलें. पणजे जाल्ले सीईसीचे बसके उपरांत पक्षांत गंभीर चर्चा जाल्या असो दावो करून कांय फुडाऱ्यांनी पक्ष बंद करपा विशीं लेगीत चर्चा केल्या अशेंय फर्नांडीस हाणें सांगलें. तशेंच हे बसकेचो पुराय व्हिडिओ जाहीर करपाची मागणी करून पक्ष फुडारपणाक आव्हान दिलें. आमकां एंटी पार्टी टॅग कित्याक दिले हाचेरय तिडकिल्ल्या डेगलीन स्पश्टीकरण मागलें.
पक्षातलो हो अंतर्गत संघर्ष वेचणूक लागीं पाविल्ल्यान कार्यकर्त्यां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण करता अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. नीज गोंयकारांक चुकीची म्हायती दिवंक फावना अशें फेर्नांडीसान पक्षाच्या घडामोडी विशीं आपली नाराजगी उक्तायली. बसकांनी गुप्त चर्चा जाल्ल्या आरोपांक, प्रत्यारोपांक आनी दाव्यांक लागून आरजीपी भितरलें अंतर्गत राजकारण गरम जालां आनी फुडल्या कांय दिसांनी हो वाद कसो जाता तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. आमी एंटी पार्टी मिटींग घेतली म्हणून जाल्यार आमकां कळोंक जाय आमी ती मिटींग कोणा बीजेपी बारा गेयल्या, आपा बारा गेयल्या, काँग्रेसा बारा गेयल्या हें आमकां कळोंक जाय आनी तो टॅग एंटी पार्टी म्हणून कित्याक पडलें. हेचे पयलीं आमी अशें करून मिटींग घेवन डिस्कशन करून आमी मागीर आमगेले पार्टी बोगले जावं सीसी मेंबरां बरें दवरताले. जाल्यार हीच एंटी पार्टी मिटींग म्हणून तुमी कशें तेका टॅग लावंक सोदताय. जाल्यार आमी आमकां कांयच अधिकार ना. एक पार्टी कितें रॉंग करता वो सीईसी मेंबर कितें रॉंग करता जाल्यार विचारपाक एक कसलें राजकारण. सो हिंगा हे मिटिंगेचेर सोन तुमी तो ब्लेम गेम खेळपाक कॉमेस केल्या आनी ही जावपा जायना आसलोली. जेन्ना आमच्या लिडरान सपोर्ट सुप्रिमो बाब मनोज परब हाणें रेजिग्नेशन हाडून दिलें, तुमी ताचें तें रेजिग्नेशन कशें एक्सेप्ट केलें? तुमी कोणा कडेन विचारलें? वो दुसरे मेंबरांक ब्लॉक कमिटीज तुमी कन्सिडरेशनाक घेतलें ताचें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करचून पयलें? आनीक एक विचारता तेका टायम लिमीट आसलो तें रेजिग्नेशन घेवपाक, ताचें हँड ओव्हर घेवपाक, हें सगळें जाल्लें. कसली हाज येयल्ली त्याच टायमार तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाक? तुमकां जाय आसलोलें हें ब्लेम आमचेर येवपाक. जे भाशेन तुमी आतां तो फॉल्स नॅरेटिव्ह सेट केला, मडगांव मिटींग गेली आनी ताणें रेजिग्नेशन दिलें. अरे हें कसलें राजकारण? एक मिटिंगेचेर तरी ते कडेन हें सांबाळूंक जाय ना? जाल्यार गोंय आनी कितको सांबाळलें रे तुमी? जे दैनीक गोमंतकान जे आज दाखयलां न्हू तेंच 4 वर्सां अशेंच चलतालें म्हूण आमकां आमच्या आमदारूय सांगतालो, पूण तें आमी आमच्या दोळ्यांनी चोयलें. एक रिस्पेक्ट म्हणटो आसूं जाय आसलोलो. अरे उलोय आसलोले पूण त्या लेवलाचेर उलोय आसलोले. हे कितें वस 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 म्हळ्यार तो तुगे घराको येयल्लो, तो तुगे मावंड येयल्लो. जायते लोक पयले एक उलयताले, आतां दुसरें उलयताय. मेल्ले हाडल्यान 12 खबरो म्हणटाय न्हू त्यो जालोल्यो आहाय. जेन्ना मनोज परब पार्टी आसलोलो तेन्ना एक कलर दाखयतालो, आज मनोज परब गेलो म्हणटकीर दुसरो कलर दाखयताय. हेजेर गोमोन येता हितू कितें आहा तें. आनी आज तेमी दाखोवन दिलां हे इलेक्शन भोगले पावलो आसतना हे सगळें मॅस कित्याक घडलां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव कारवार राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयल्यान वचपी टँकर उमथलो. ह्या अपघातान टँकर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. आमी सद्याक आसात पाडी घोड्यावळ हांगसर, जो भाग बेनोड्या सावन हांगा पडटा. नॅशनल हायवे 66 मडगांव सावन कारवार वचपी हो रोड. ह्या जाग्यार एक मोठो टँकर जो आसा तो अकस्मात एक सायडीक कलंडला, संपूर्णपणे रस्त्याच्या कडेक पडला. कांय जाणांचें मत आसलें की हो HP सिलिंडर म्हण, टँकर म्हण, पूण सुदैवान हो HP न्हू. ही जावन आसा कौष्टिक सोडा, जी कर्नाटकांतल्यान येवन महाराष्ट्रान नांदेड ह्या भागान वयताली. ड्रायव्हर सद्या इंजर्ड आसा. कुंकळी पुलीस स्टेशनाच्या पुलिसांनी सद्याक ताका बाळ्ळी हॉस्पिटलांत ताका प्राथमीक उपचारा खातीर व्हेला. कोणाकच कांय जालें ना. तरीकय हो टँकर हांगासर पडल्यान ताबडतोब हो टँकर काडचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. सांगेचो तळसाय गांवचो प्रस्न आतां वाडत आसा. गांवांत सारके रस्ते ना.
तशेंच पिवपाचें उदक नितळ नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. आमदारान प्रसार माध्यमांतल्यान केल्ले दावे चुकीचे आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला. संबंदीत उदक पियेला ते बोरवेलाचें. ताणें बांयचें उदक पिवंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आमदार तशेंच मंत्री ह्याच वाठारांतलो तरी लोक उदकाक तळमळटा, भीक मागतात. ही सामकी वायट स्थिती अशें म्हणत आमकां फकत रस्तो आनी उदक जाय अशी थेट मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आमदाराक बीन सांगू ना. पयर फाटीं आमदार हांगा येयल्लो तेन्ना सगळं सांगलें आनी करता म्हणटा म्हणून फाल्यां कडेन आमगे बाबा अशें तो म्हणटा तुमी आपल्या कडेन पावना सांगपाक. उदकाचे विशय घेवन तुमी तेचे कडेन पावूंक ना खंय. पळय उदकान लागून ह्यो 2 टांकी ताका सांगले आमचे 2 टांकी तांणी दिल्यो. फुडें पण ना म्हागेली पळय ह्यो 2 टांकी तें उदक नांवाक दिल्यो उदकाक आनी उदकाक हांव पावना कित्याक पयर गेले मरे ते नळाचें कनेक्शन आसा. ना 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 एक पायपलायन करून दवरल्या आमी फुटींग सांगना. पायपलायन करून दिल्या तेका कनेक्शन ना उदकाचें. बेश्टी करून दवरल्या आनी तेन्ना काय ना आमकां. म्हणजे तुमी नळ म्हणटा तो पळोवना गांवांत. ना नळ म्हणटा आमी दोळ्यांनी पळयला. आतां म्हाका लग्न जाल्यार 8 वर्सां जालीं नळ पळयला. ते नळ पळयले आमी फर्स्ट टायम. तुम्ही उदक ते बांयचेच पिता. हय बांयच्या पिता. आतां पळय 10 दीस जाले भुरग्यां खावपा लागल्या. ती भुरग्यां लागून त्रास जाता म्हणून. बांयचें उदक कोण कितें त्रास जाता तुमकां. ते भुरग्यां ते पळय रे तेका लागून आमी हे खावपा लागल्या उदक. ते म्हणून आमी बोतार भितर बांदून घालून ती कितें कपडे बांदता आनी ते घालून उदक घे. आमी फोटींग सांगू ना आनी तेणी तो करना म्हणून आमी देवा मुखार आमी फोटींग सांगना आनी तो करना बी म्हणून आमी कितें आमकां कर तेणी करूं जाय आसलें न्हू. वर्स जालें पळय तेणी अजून पर्यंत केलें ना. मागीर आमी कितें उलोवंक शकता. आमी फुडें एक्शन घेवचें पडलां आनी कितें सांगपा आमी. ह्यो रस्तो सारको ना. आमकां तेंगे बस बीन दिना जाल्यार कोता येता. आमकां ह्यो रस्तो मेन सारको जाय आनी कांयच नाका. आनी उदक जाय आमकां आनी कांयच नाका तुमगेलें. आता तू शिकलेल्या सो उदकाचे त्रास आसा ते त्रास कशे दिसता तुका. आज आमकां उदक अशें जाल्यार पिवचें पडटा न्हू. काम काय करपा रेडी ना मागीर आमी तरी पूण आमकां हे सद्या कोळम टू तळसाय 7 किलोमिटर आसा. पूण आमकां मातशें हांगा खंय लागीं व्हळ बी अशें कांय ना. पूण आमी कोळम वचून उदक थोडें हाडटा जाय जाल्यार गरजे पिवपाक. आतां कितली वर्सां जालीं आमकां उदक आज उदक करता फाल्यां उदक करता कोण येवन येवन उदक करता म्हणटा. कोण यो उदक आमकां तयार दिना आनी रस्तो येना आमकां. सांग्यार कितें एक्झॅक्ट इश्यू हांगा. म्हाका दिसता पयर एक सगळ्या चॅनलाचेर एक न्यूज फ्लॅश जाली की तळसाय गांवांत उदक ना आनी रस्तो ना. सो हो जेन्ना न्यूज आयलो तेन्ना ताबडतोब हाजेर रिएक्शन दिवप हें म्हाका सारकें दिसलें. हांव येवपाचो आशिल्लो म्हणटकीर ताजे फाटोफाट काल आनीक न्यूज आयलो की तातूंत लोकल जो सरपंच हांगाचो बरे आमचे मित्र ते बाब चंदन उननकर हो उदकाची बॉटली भरून दाखयतना आपूण पिता स्वता. सो हें कितें दृश्य काय म्हणून पळोवपाक हांवूय तळसा आयलो की उदक कितें इतकें बरें लागता काय म्हणून. सो आयज जेन्ना हांगा आयलो तेन्ना उदकाची बाटली तुमकां आतां भरून दाखयल्या ती उदक त्या 4 नळांक येना. सो हांवें ताका विचारलें गांवच्या लोकांक बाबा कितें परिस्थिती काय म्हणून. ते सांगपाक लागले बोरिंगाचें उदक फक्त 10 मिनटां हिंगा येता आनी ते बी भरल्यार येता. काल आमी म्हणपाक लागले भुरग्यांक लागून ते भरून दवरलें म्हणून ताका उदक मेळ्ळें. आयज उदक भरलें ना. सो उदक ना. ती आतां उदक त्या बांयची जी बांय तुमी थिंगा शुटींग काडला व्हिडिओ घेतल्या ते बांयक अक्षरशः घाण मारता रेब्याचो वास येता आनी सारकी घाण पडिल्ली आहा. दुसरी एक बांय आहा तातूंत मोठे मोठे बेबे जाल्ले आहा. तातूंत भितर सोरोप आहा. पण हे असले सोरोप बेबे आनी कोण कोण जनावरां मेल्ली उदक हे तळसायचो लोक पिता. पण हे तळसायच्या लोकांक सरकारान सारखेच गळीत धरल्या. आनी कितें जाल्लें आहा हे लोक जे आसा हे कितेंय केल्यार आपल्याकूच मत मारताले. सरकाराक आयज कितें तरी गळीत जाल्ले आनी आयज इतली बिकट परिस्थिती जाल्ली आहा. आमच्या स्वताच्या हातूंत आमदार आहात, सरकार पक्षातले ड्रिंकिंग वॉटर मिनिस्टर आहात आनी ते लोक बाबडे इतले तळमळेन भीक मागतात की आमकां कांयच नाका म्हणटा. ते जॉब नाका कांयच नाका फक्त उदक दी रस्तो दी. आयज सुद्धा धरणग्रस्तांक उदका खातीर भीक मागची पडटा. सांग्यार ही बिकट परिस्थिती आहा. आनी म्हाका सुभाषाक सांगपाक जाय की ताणें आपले क्लॅरिफिकेशन तसं सांगला की हो लोक तळसायचो फोटींग तो आपल्या कडेन केन्नाच येयलो ना म्हणून. पूण आयज तळसायच्या लोकांनी सांगला आमी माणाच्या उजगाडनाक गेला तेन्नाय ताका सांगला. गेल्ल्या वर्सा ताच्या घरा कडेन वचून सांगला की आमकां उदक ना. मतांक झेडपीच्या इलेक्शनाक आयला तेन्नाय सांगला. हे सगळे लोकांनी कबूल केल्ले. आनी आयज लोक फोटींग या आमदार फोटींग हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आहा. आज ड्रिंकिंग वॉटर मिनिस्टर असताना आमकां सांगेकारांक तळसायच्या लोकांक सांगेच्या जनतेक उदकाक पाठीशेर जावपाक पडटा आनी लोकांक पाठीशेर केल्लो आहा.
फोण्या डेंग्यू खातीर मरण आयिल्ल्या व्यक्ती खातीर एकाच मनशाक जापसालदार धरून फावना. नितळसाण आनी प्रतिबंधात्मक उपायांची जापसालदारकी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी घेवची अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत 20 खंडीत जाल्ले घडणुकेची चवकशी सुरू आसा. 2 दिसांनी ताचो अहवाल येतलो अशेंय म्हायती मंत्र्यान दिली. जावंक न्ही जावपाक नाका म्हणून इन्क्वायरी केल्यार मागीर योग्य तरेची ब्लॅक अँड व्हायट सगळे फुडें येता न्ही. योग्य ते निर्णय घेवंक शकता. विदाउट एनीथींग इन ब्लॅक अँड व्हायट हाव कॅन आय जस्ट मेक अ स्टेटमेंट तुमी फुडें रावल्या म्हणून तशें बरोबर. मेडिकल सुपरिटेंडंटाक जस्टिफिकेशन सेक्रेटरी हेल्थ इन्क्वायरी करतलो. पयलीं बी आमी इन्क्वायरी केल्या. आनी एक गोश्ट आशिल्ली पयर हांवें 25 लाख हांवें ऑलरेडी दिल्ले त्या भुरग्याक आमचे जेका दे आर ट्रायंग टू सी एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज इन सिंगापोर and also within the country, which is the best orthopedic for robotic leg for the boy who is 11 years old. And financially ताका सगळ्या रितीने आमी ऑलरेडी बॅकअप डेडलाइन दिला सर मास्टरचा आणि डेडलाइन तुझी आमच्या रिपोर्ट हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरी म्हाका गावतलो आयज नाल्यार फाल्यां आनी तो मागीर करतलो. तो प्रणव भट हे सगळे बसतले आनी दे वील इनिशिएट दे वील फायंड आउट सच थिंग शुड नॉट हॅपन इन द हॉस्पिटल. डेथ झाला ऑलरेडी सांगला आतां ते कितें स्प्रे पयलीं आमी करताले ते आतां चडशे कोण करिना. फॉगिंग आतां करिना. फॉगिंग आतां चडशे आमकां ते दिन ते म्हणटा दॅट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू डू इट. सो वी आय हॅव आस्क्ड देम टू चेक सी एवरीथिंग वॉट एवर कम्स इन फ्रंट. इट इज ऑल्सो आय हॅव टोल्ड अर्बन डेव्हलपमेंट दॅट द म्युन्सिपॅलिटीज एंड एवरीथिंग कारण ते म्युन्सिपॅलिटीच्या क्षेत्रांत येता. ते म्युन्सिपॅलिटी क्षेत्रांत सीओ हे सगळ्यांक जबाबदारी दिवन रायट फ्रॉम क्लेनलीनेस टू द ड्रेन्स टू एवरीथिंग. इट इज नॉट वन मॅन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. The officers also have to be accountable and let the Secretary Urban Development have a meeting of all the CEOs. I have asked him to have a meeting of all the CEOs. In that, he will address these issues and see the necessary steps. दर्यादेग, इगर्जी आनी देवळां खातीरूच न्हय तर इतिहासीक किल्ल्या खातीर गोंयची संवसारभरात वळख जावची म्हणून सरकार आनी आपलो यत्न सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयची इतिहासीक दायज सांबाळपाचें आनी तिगोवन दवरपाचें काम आमच्या सरकारान हातांत घेतलां अशेंय मुख्यमंत्री सांगता. बुधवारा सांखळे वाठारांतल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या नूतनीकरण कामाचे उक्तावणाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी उलोवप केलें. मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूब गरजेची आसता आनी तोच इतिहास मेंटेन दवरपा खातीर म्हणजे सरकार हे सातत्यान काम करता. तुम्ही जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्ट 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या. भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचे उरला. म्हणजे ते रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्या दिसांच्या भितर ताजे रिनोवेशन सुरवात जातले. म्हणजे गोंय हे फक्त बीच चर्चीस आनी टेम्पल इतक्या पुरतेच नाशिल्ले तर गोंय हाजे योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्धा वळखले वळचे हेच्या खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. हांव परत एकदा म्हणजे ह्या ल्हानशा कार्यक्रमांक सुद्धा विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टाइम खूप मोठ्या प्रमाणात साखळेकार हांगासर आयले. म्हणजे परत एकदा आमी जशें म्हणटा की खेम सावंत भोसले हांच्यानी जेन्ना बांदलेलो कदाचित तेन्नाच्या 17व्या शतकात अशाच पद्दतीचो दादा जावन त्या फोर्टाचें तेन्ना इनॉग्रेशन जालां आसतलें. त्याच पद्दतीचे वातावरण निर्मिती परत एकदा आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी आणि सांखळे म्युनिसिपालिटी हांच्यानी मेळून फेटे म्युझिक आणि बाकीचे सगळे तुतारी हे वादन करून तोच एकदा प्रसंग परत एकदा हांगासर उबो केलो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.